स्थानिक आमकां समिती करची पडटा, निवड समिती, आनी ही समिती आमी आज डिक्लेअर करता गोंय प्रदेशा खातीर तिनी पोटनिवडणुको आनी दोनूय पार्लमेंटरी सिटा खातीर ती अशी आसा. ह्या समितीचो चेअरमॅन अध्यक्ष येणार्थान हांव आसतलो, विनय तेंडुलकर. मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे तेजे मेंबर आसात. माजी मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे तेजे मेंबर आसात. श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री हे तेजे मेंबर आसात. राजेन आल्लेकर माजी अध्यक्ष हे तेजे मेंबर आसात. ह्या टिमीचे मेंबर जवळ जवळ 16 जाणांची टीम आसा. आनी हे बसून मागीर तिनी विधानसभेचे पोटनिवडणुकी उमेदवार आनी दोनूय लोकसभेचे उमेदवार हे आमी फायनल करतात. जवळ जवळ दक्षिण गोंयचे उमेदवार आनी उत्तर गोंयचो उमेदवार, कारण एक मंत्री आसा, एक खासदार आसा. तशें आमचे दृश्टीन 18 तारखेर केंद्रीय निवड समितीची बैठक आसा दिल्ली. थंय हांव आनी संघटन मंत्री त्या बैठकीक आसतले आनी थंय ह्या नांवाक क्लियरन्स मेळटलें आनी मागीरूच ती दोनूय नांवां जाहीर करतली केंद्रीय समितींतल्यान. ब्रेस्तारा बीजेपीन प्रत्येक बुथाक पेज प्रमुख नेमलो. तांची खंय खासा बसका जातली. प्रधानमंत्री मोदीक गोंयांत सभा घेवंक आपोवणें धाडला. तारीख अजून थारिल्ली ना. एप्रिलाच्या दुसऱ्या आठवड्याक आमी प्रधानमंत्र्याची हांगासर प्रचार सभेक येवपाक तांकां निमंत्रण दिलां. तेंचे वेळेनुसार ते आमकां तेंचो टायम दितले आनी वेळ दितले. आपूण पक्षा बरोबर आसा म्हूण खंय पार्सेकर मिडिया कडेन उलयला हे विनय मिडियाक सांगता. काल तेजी प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी तेणें सांगलें आपूण पक्षा बरोबर आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते पक्षाचे आमचे नेते आसा आनी ते पक्षा बरोबर रावतले आनी आमचे उमेदवाराचो प्रचार करतले. इतल्या मजगतीं गोवा फॉरवर्ड लोकसभा आनी पोटवेंचणुकेक स्वतंत्र देंवचो ना म्हूण विजयान जाहीर केला. At this moment, we are not contesting the polls. We are in an alliance with the BJP in the form of being members of the National Democratic Alliance. So we are members of the NDA. We have attended a meeting of the NDA. Now, there are certain unique features of this alliance. One is it has been a post-poll alliance. It was stitched up principally with Manohar Parrikar being the nucleus of this post-poll alliance. And we are also aware that we have a role to play because we are elected representatives of the people. Our role will be that we will support those elements who take up regionalistic aspirations as part of their manifesto, as part of their agenda, and take Goa forward. Now, it may so happen that these national parties are not up to the mark when it comes to espousing regionalistic sentiments, which is why we are a separate political party which is existing and which is flourishing in the state. Bureau Report, Prudent.